as press conference पळयल्या मिस्टर कायतानो सिल्वा जे आमी सगळे वळखतात कायतो म्हणून he is joining the Congress party today and we welcome him as it will strengthen our party in the south. तुम्ही जाणा आसतले हांव गोवा विकास पार्टीचो लास्ट टायम इंडिपेंडंट रावलो and most of the time I was with the BJP government. A lot of promises are made but nothing is done. So I feel that this is a time that I should go with the Congress. कित्याक काँग्रेस पार्टी जॉइन जावन आमकां जी फॉल्स प्रॉमिस आसा ती कंप्लीट जावंक ना तेका लागून म्हाकाय दिसलें आनी काँग्रेसाक जॉइन जावन उरली प्रॉमिसां कसली प्रॉब्लेमां चलतात ती सॉल्व करपाक. आनी आज म्हाका खरेंच दूख अशें लागलें आमचे सायडीक बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सीन काँग्रेसाचो कसलोच मूव ना म्हणून. तर आज म्हाका सगळ्यांचे वयचे सांगो दी काँग्रेसाक एक बरी लीड दिवपाक मिनिमम 6,000 लीड दिवपाक काँग्रेसाक आमी ट्राय करतले. कित्याक कसलोच तुमी आजून पासून मूव जावंक ना जो दो हांव तांच्या मेंबरांक थोड्यांक सांगता आसतनाय जावंक ना. पूण आतां तर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयली काँग्रेसाक जॉइन जालो म्हणून हांवें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या काँग्रेसाक फूल सपोर्ट आनी फूल विथ अ हार्ट टोटली गो विथ अ काँग्रेस. रापणकार भुरग्यांक लोकांक उलो मागता की आमकां आतां साथ दिवचो म्हणून काँग्रेसाक नॉर्थाक आनी सावथाक जे सावथाक साबीन बाब बसला आनी नॉर्थाक आमचो ग्रीश बाब बसला. हांवें काँग्रेसाक खूब पयलें जॉइन जावंक जाय आसलो म्हणटो आज लेट जाला लेटूय जावन तर हांव तांच्या बराबर फूल स्विंग वचून हें काम करतले आनी आमी सावथाचें सीट 100% आमी जिखोवन दाखयतले.